हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही सुरुवातीचे मागण्या करूया. मोगळा बापा, अर्गां तुका दिता बापा या वेळापासून बापा, आणि तुवें आमकां सांगत हाडलाय बापा. हे तुजें पर्पस, तुजें प्लॅन आणि तुजें ताव न्हू थंय आयिल्लें बापा. आमी सांगाता येवन आमी तुज्या उतरां वयर आमी कशें आमी चला जाय, आणि त्या प्रमाणे आमी कितें तुजें ताव न्हू आमी कितें जोडिचें म्हणलें तूं आशेताय बापा. कोणूच नश्ट जावन वचूं नजो, सर्वांनी म्हजे सरशीन पाटी येचें म्हणलो तुजो इरादो जावन आसा बापा. त्या खातीर बापा तुज्या पुताक तुवें धाडना संवसाराक. तुवें आमचे खातीर संपूर्ण ताका बली भेटयलोय, आनी जेजून आमच्या वयर आसल्या मोगा खातीर, सगळ्या मनशा कुळा वयर आसल्या मोगा खातीर ताणें ताकाच ओपून दिलो बापा. इतलें सर्व तुवें आमचे पसत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां आनी स्तुती मात्र करीत. आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आनी तुज्या बसवण्या प्रमाणे आमी चल्ल्यार आमी जैत जोडतल्या म्हणून तुवें आमकां सांगलाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी आमकां तुवें मजतदार पटोवन तुवें आमकां तुजो संगातपण बसयल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, हे मागणें करता तुज्या पुता सवें आनी पवित्रात्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ऐकता गे? प्रेज गॉड. अनम्यूट दिवं ना गे. ऐकता ब्रदर, तो कंटिन्यू कर. ऐकता. प्रेज गॉड. ओके. आमी संवसारांत जियेता, पूण सबार संगती आमकां देवाच्या विरोधपणाक आमकां आमच्यो कार्नल माइंड, कार्नल म्हळ्यार आमच्या संवसारी संगती आमकां देवाच्या बसवण्याच्या विरोध आमकां उत्तेजन करतात. पूण आमी केदाळा देवाच्या बसवण्याचेर थीर रावता, आनी केदाळा देवाच्या सांगातपणांत आमी रावता. तेदाळा आमकां देवाचें उतर आनी देवाच्यो बसवण्यो आमकां धैर्य दितात आनी जैत दितात. आतां आमी पळया, आमकां कित्याक आमी पातकाक वेता. आमी देवाच्या विरोध वेचे म्हळ्यार आमी पातकांत सांपडचे. पूण पातकाचे वरने पयलें थंय एक कार्य जाता. तें कार्य कालें म्हणून सांगशात गे. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पथकाचे पयले चिंता जाता गे. प्रेज चिंता. गॉड. वय ब्रदर. ताळण्यो येवच्यो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके. आमी सुरवेर कशें आमी पातकांत पडल्या म्हणून आमी पळया. जेनेसीस 3 या 3:1 मातशें आमी. ब्रदर बसून येता गे. देवान
रसल्या सर मन जातीपैकी सर्व बहुशार ताणे स्त्री एक विसारले बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचे फळ तुम्ही खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेच सांगला. स्त्रियेन स्वर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगला, ती आमी खावंक नजो, मात्र न्ही ती आपटोवंक लेगो नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता पळया आमकां हांगा कितें जाता पळय ते एक इन्सिडेंट आमी काण घेया. सर्वेस्परा देवान रचल्या सर्व मनजाती पैकी सर्व बहुशार. हांगा स्वरूप आता आमी सांगचें जाल्यार स्वरूपाचें एक रूप दिलां हांगा. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार तें सैतानान मोतींत थॉट घाल्लें. आता आमी बायबलान पळयल्यार सकयल आमकां ताचें एक्सप्लेनेशन दिलां, देवाच्या आनी मनशाच्या दुस्मानाक हांगा सर्पाचें रूप दिलां म्हणून. सो केदाळा आमकां तें थॉट आमच्या मतींत येता, तेदाळा आमी थॉट तें कार्यागात घालूंक आमी मुखार वेता, तेदाळा आमी सुलवता. एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आता एका मनशाक ताचे कडेन आसली वस्तू ती आतां ताका दुसऱ्यां कडेन पळयतना टेम्प्ट जाता, ती म्हजे कडेन ना, म्हाकाय जायचे. केदाळा म्हज्या मतींत हांव तें नियाळटां आनी तें हांव कंटिन्यूअसली ताचे वयर हांव म्हजें ध्यान करतां. तेदाळा हांव कार्यागात घालूंक मुखार वेतां. केदाळा म्हणसर हांव तें चिंताप आयिल्लेंच चिंताप हांव ब्लॉक करतां, वा म्हजें चिंताप देवाच्या संगते वयर हांव करसितां. तेदाळा त्या चिंतपाक हांव ब्लॉक करून देवाच्या बसवण्या प्रमाणे हांव केदाळा फाटी येतां. तेदाळा हांव तातूंत जैत जोडूंक शकतां. कित्याक म्हळ्यार देव आदाम आनी येवेक केदाळाय तो सांगातपण दिवन नासलो. आतां आमकां आतां कसो पवित्र आत्मो आसा, तशें तांकां थंय पवित्र आत्मो नासलो. तेदाळा देवच तांकां येवन मेळटलो आनी देवच तांचे कडेन येवन संवाद करतलो. सो देव तांकां तांची मोगाची भुरगीं म्हणून तांकां मोग दितालो. पूण केदाळा स्त्रियेक तिका एक त्या रुखार फळ आसा तें हांवें कित्याक आमकां केदाळे थॉट येवचें, आमचे कडेन नासल्या संगतींक ना जाल्यार आमकां जाय, आमकां म्हळ्यार तें आमकां गरज ना एक्चुअली. कित्याक म्हळ्यार थंय आतां आदाम आनी येवेक संपूर्ण थंय खावंक दुसरें आसलें, कितेंय तांकां खावं येतलें, बाकी सक्कडी रुखाचें खावं येत आसलें. ह्या एका रुखाचें मात्र खावं नजो म्हणून सांगिल्लें. वैगी थंय 2 रुखांत एक रुखाचें जिविताचें आनी एक हें आसलें मरणाचें. सो त्या खातीर थंय ह्या एका रुखाचें फळ खावंक नजो म्हणून तांकां सांगिल्लें. पूण आमकां एंत थॉट येवचें, खंयचें आमी करूं नजो म्हूण आसा, त्याच वयर आमकां त्या संगती वयर आमकां प्रेशर येवंक जाय. त्या खातीर सबार लोक आमकां नाका जाल्ल्या संगती विशयी ती आमी मेतेरपण दाखोवन आनी आमी त्या मेतेरपणांत वचोन आनी तें कार्यागात घालून आमी
पथकांत पडल्यां ना जाल्यार आमी कश्टांत पडल्यां. कित्याक देवान बसयल्ल्या जिविताचेर आमकां जियोंक आडायता तीच गजाल जावन आसा ताळण्यो. कित्याक म्हळ्यार ताळण्याचें एक्सप्लेनेशन दिवचें जाल्यार आमच्या मतीक वा मनाक नकारात्मक चिंतनां म्हळ्यार देवाच्या बसवण्या विरोध वा देवाच्या उतरां विरोध येवच्या संगतीक ताळण्यो म्हणटा. केदाळ आमी त्यो ताळण्यो आमच्या मतीक आयिल्ल्यो आमी केदाळ कार्यागात घालता तेदाळ थंय पाताक जाता. आतां हांगाय तशेंच जावचार आसा. पळया आमी काले म्हणून स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचे फळां आमी खावयेत. तिने क्लियर सांगलें. पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपडूंक लेगून नजो. तशें जाल्यार तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. आतां तेदना सोरप काले म्हणटा म्हळ्यार तें थॉट काले म्हणटा मतीक, ना तुमी मरची नात. पळयंत आमच्या जिवितांत अशेंत जावचें, आमकां कितें गरज ना त्या संगतींत आमी आमच्या संवसारी इंट्रस्टांत आमच्या सेन्ससाक बरें दिसता, आमच्या सेन्ससाक बरें लागता म्हणून आमकां इल्लें एन्जॉयमेंट येता. हांव हांचे वट्ट बसून उलयल्यार अशें जायत, बरें फन जाता आनी कितें म्हाका इल्लो प्लेजर मेळटा अशें आमी चिंतून आमी त्या संगतींत आमी भितर रिगता आनी आमचे ओपिनियनी दिता आनी थंय तावन आमी ओपिनियन कान घेता आनी आमी प्रत्येक तें आमी कार्यागात करता. त्या खातीर हांगा म्हणटा तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात. आतां आमकां कॉन्शियस आमचें कॉन्शियस आमकां भितर आसा. आत्म्यांत आमकां सांगता तुवें हें करचें समा न्हय. पूण जाल्यारय आमचे मोतीचे सेन्सस वा आमचे कुडीचे वडण्यो आमकां हाका लोटून घालतात. त्या खातीर हांगाय तशें जालें. त्या खातीर हांगा प्रत्येक सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात. देव हें जाणा, देवाक हें गोत्त आसा म्हणटा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. आतां हांगा तांकां चड टेम्प्ट खंय आयलें म्हळ्यार देवा सारकें तुमी जातल्यात म्हळें. आमकां अशेंच जावचें. संवसारी संगती आमकां त्यो आमकां निजावन आमकां गोत्त आसता. हांव गेल्यार हांव ट्रॅपान पडटा म्हूण, हांव सिरकाता, हांव देवाच्या विरोध वेता, हांव म्हज्या मनशाच्या विरोध वेता, हांव म्हज्या कुटुंबाच्या विरोध वेता, हांव कितेंय तें देवाच्या बसवण्या प्रमाणे म्हाका हें जियोंक प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमकां आमचो भितरलो आत्मो आमकां सांगता. पूण जाल्यारय आमी आमच्या प्लेजरा खातीर आमच्या संतोशा खातीर आमी करूंक मुखार वेता. तशेंच जालें. हांगा आतां तांकां गोत्त आसलें तांकां पयलेंच देवा सारक्यात देवाच्याच सारक्यान तांकां आत्म्यान रचला म्हणून तांकां गोत्त आसलें. पळय सैतान अशेंच ट्रॅप करचें की तें आमकां गोत्त आसा ताचे वयरच आमकां प्रत्येक आनी प्रत्येक तें चिंताप घालून तूं तशें न्हय, तूं अशें न्हय. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार तूं आतां
बऱ्या एका संगतींत आसाय बरें खंयचेय म्हळ्यार कितेंय एक सोशल एक्टिविटी जावंक पुरो सकडी बरें करीचे खंय वचून आमी बऱ्यानंत आसा जे आमी हेल्प करीचे तें करीचे हें करीचे म्हणून पूण केदाळा आमकां आमचे थंय आमी बरेंपण करन आसतना आमकां आमचे कार्नल मायंडाचे संगती येतात. हांव इल्लें अशें केल्यार म्हजें नांव इल्लें वयर येता, म्हजें नांव सांगतात थंय, नाजाल्यार म्हजी आयडेंटिटी न्यूजपेपरार येता, म्हज्या तशें थंय मार्बलार म्हजें नांव घाल्यार म्हाका सुमार जण वळखतात, म्हजें नांव वाचून सांगल्यार म्हाका मस्त जण वळखतात आनीक म्हाका मनीस वळखीचे मेळटात आनी हांव म्हजें नांव पब्लीश जाता आनी म्हाका मस्त मनीस वळखून हांव पॉप्युलर जाता अशें आमचें चिंतप वेता. ते दाळा आमचें कितें आमी करूंक आसलें न्ही जावन देवाच्या बसवण्या प्रमाणे नाजाल्यार देवाच्या शिकवणे प्रमाणे आमी कितें करूंक आसलें आमी थंय चुकता. त्या खातीरच सैतानान आमकां पयिल्लें घालचे ताळण्यो. केदाळा त्यो ताळण्यो आमी एंटरटेन करूंक आमी सुरू करता ते दाळास आमी पातकांत पडोवंक आमचे मॅट काडटा. त्या खातीर देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारके तुमी जातल्यात आनी बरें वायट तुमी समजतल्यात. ताचे उपरांत स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली. पळया खावच्या पयलेंच ही रूच आसतली, ही बरी आसतली, येद्दोळ हांवें टेस्ट करूं ना, येद्दोळ हांवें आतां एग्जाम्पल पळोवचें जाल्यार आयकोवचें जाल्यार सुरू एक भुरगो व्हड जाता जातना फ्रेंड सर्कला पुरो मेळोवन एक इनिशियली आतां कॉफी पिवंक येतात आनी जाल्यार ज्यूस पिवंक येतात, मागीर इल्ले टायमान मागीर तांकां दुसरी संवय सुरू जाता, अल्कोहोलीक थिंग्स गी आनीक लेगी, कित्याक म्हळ्यार थंय एकलो नाजाल्यार आनी कोणाचे इन्फ्लुएन्सर तांकां ते वडण्यो सुरू जातात. केदाळा एक मनीस तें कान घेवंक एक भुरगो तें कान घेवंक सुरू करता. आतां तो चिंता दुसरे आतां पयले दिसा गेल्यार तो भुरगो पियेना, आतां दुसरे पियेता जाल्यार वो पियेना, वो खाली बसता, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स कान घेवन बसता. मागीर थंय इन्फ्लुएन्स स्टार्ट जाता तांच्या मदेंच, अळे आमी पियेता आमी करता, नाजाल्यार आच्यात मतींत थॉट स्टार्ट जातात, टेस्ट केल्यार कशें जायत. पूण केदाळा वो तें थॉट वो कार्यागात घालता, हांवें आतां टेस्ट केल्यार कितें जाय, टेस्ट करना पळया, आज हांव टेस्ट करता, पूण आज टेस्ट केल्लो तो फाल्यांय स्टार्ट करता, फाल्यां तावन तो कंटिन्यू करता. अशेंच आमी आमचे आमी केदाळाय ट्रॅपार पडचे म्हणचे सैतानाची कितें आसात संगती तांतू आमी पडचे म्हळ्यार अशेंत आमकां कळना. आतां एवेक तें कळोना, तिणें चिंतलें वडना अशेंत जाता म्हणून, पूण म्हळ्यार केदाळा तिका तें फळ रुचीक म्हणून दिसली आनी तो रूख पळोवंक सुबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हणून बगलें, देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. पळया हांगा तो रूख पळोवंक सुबीत, पळय एट्रॅक्शन, आमकां हर एका संगतीचे एट्रॅक्शन जावन आमकां टेम्पटेशनाक आमी वेचे. एट्रॅक्शन आमी केदाळा आमी पळयता, कित्याक म्हळ्यार एट्रॅक्शन सेन्स नॉलेजा वयरूच आसता, कार्नल थिंकिंगा वयरूच एट्रॅक्शन आसता. सो ते एक पार्ट एट्रॅक्शनाचो. सो केदाळा
ते अट्रॅक्शन आमकां बरें दिसलें आणि त्या अट्रॅक्शनाक आमी ते अट्रॅक्शन आमकां अनुभव करीचे म्हणून बघलें त्या वेळा आमकां प्रॉब्लेम जाता. तो रूख पळोवंक सुबीत आणि जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हणून बघलें. म्हळ्यार हिच्या मतींत प्रत्येक थॉट आयले तरी हांवें केल्यार जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो. वो योग्य आसा. वो रूख बरो आसा, बरें दिसता, हाचें फळय बरें आसा, बरें सुबीत दिसता अशें म्हूण बघलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. पळया हांगा कशें कितले इजिली ट्रॅपार पडले पळय. पळय गी अशें जावचें आमच्या जिवनांत आमी अशेंच एक ल्हान ल्हान संगतींत आमी ट्रॅपान पडटा. केदाळ आमी ते आमकां देवाच्या विरोध आसा म्हणून बघता जाल्यार आमी करूंक वेता. आमी ते 100% आमी तांतू सांपडता आनी ताचे तावन आमकां भायर येवंक बारीकसो कश्ट. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ऍड करूंक आसा की कोणाय की ब्रदर? ना ब्रदर, सांगा करेक्ट आसा. ओके. प्रेज गॉड. ओके. तशें आमच्या जिवनांत आमकां सडावत संगती आमकां पातकाक खाराण जावंकूच आसात. बऱ्याक संगतीक आमी आमचें गमान दिता जाल्यार त्या वेळा मात्र ह्या पाड संगतींतावन आमकां भायर येवंक जाता. ना जाल्यार आमी त्या आनीक पाड जावन ताचे भितर वचून, कित्याक म्हळ्यार आतां एक एग्जाम्पल, एक मनीस एक फावटी तो पाड संगतींत गेलो. एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमी एक अल्कोहॉलीक मनीस एक आतां इनिशियली भुरगो एक स्टार्ट करन ताका मागीर ताका तो एक प्लेजर मेळटा. म्हाका बरो आनंद मेळटा, हांव बरें त्या हातूंत आसता म्हळ्यार ते गोत्त आसा ताचें जिवीत दुसऱ्यांक कळटा ताचें जिवीत पाड जावन आसा म्हणून. पूण त्या मनशाक कळना. तो मनीस चिंता हांव हें आतां केल्लें कुडलें म्हाका बारीक आतां संतोष भोगता, हांव एन्जॉय करनासा अशें भोगता. पूण केदाळ आमकां ताचे तावन आतां सुटका मेळाचे जाल्यार आमकां ताचे तावन आमकां सुटका मेळोवंक बारीक कश्ट जाता. त्या खातीर आमी खंयच्याय समस्यांनी पडोवंक बारीक आमकां सुलाभ आसा. पूण ताचे तावन भायर येवंक आमकां मस्त कश्ट आसा. तशेंच आतां आनी एका वाटेन पळोवचें जाल्यार आमकां टेस्टां येतात. वैगी टेस्टां येतात. जिजूकी आयल्यांत आमकांय येवनूच आसात. दिसान दीस आमकां टेस्टां आसतात. पूण देव आमकां हातूंत दोन नमुनेर आसा. आतां देवातावन आमकां टेस्ट आसा जाल्यार आमकां तातूंत प्रमोशन आसा. आतां आमी त्यो ताळण्यो आनी एका रितीन आमी टेस्ट म्हणून कान घेता जाल्यार आमी नासाक वेता. आमकां ताचे तावन वयर हाडूंक कोणायकी जायना. आतां टेस्ट म्हळ्यार देव आमकां आतां आसल्याच्यो की बऱ्या आनी उन्नतेच्या पावंडाक पावोवंक तयार करचें जावन आसा. टेस्ट परीक्षा आमकां नाश करूंक न्हय, बगार जैताच्या पावंडाक पावचे खातीर. त्या खातीर आमकां देव आमकां परीक्षा करता. कित्याक म्हळ्यार अब्राहमाक तशेंच देवान ताका भुरगो दिल्लो 75 वर्सांचेर. ताका 75 वर्सांचेर बसवणी दिल्ली. सॉरी,
75 वर्सांचेर बसवणी दिली आणि 99 म्हळ्यार 100 जाताना ताका भुरगो जाल्लो. पूण त्या भुरग्याक देव बली भेटोवंक इसारता. पूण ताणें बली भेटोवंक इसारतना कितेंच देवाच्या विरोध कितेंच उलोवना. आनी तें कितें ताका देवान विचारलां तें ताणें आनी एका मनशा कडेन शेअर करूं ना. खुद्द ताच्या बायल सारा तिचे कडेन सुमेत ताणें शेअर करूं ना. सो त्या खातीर कितेंय आमकां टेस्टां येतात ते दाळा आमी दुसऱ्यां कडेन विचारन आमी केदाळा डिसिशनां कान घेता ते दाळा आमकां सैतान प्रत्येक थंय रेडी आसता ट्रॅपान घालूंक. केदाळा आमी फर्म देवाच्या उतरांचेर रावून आमी डिसिशनां कान घेता ते दाळा ताचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. तशेंच केलें अब्राहमान. ताणें साराकी सांगोना आनी कोणायकी सांगोना, मात्र न्हय ताच्या खुद्द पुताक सुमेत बली भेटोवच्याक तुका हांव बली पेटयता देवान अशें सांगलां म्हणून पयलें विचारूं ना ताणें. सो त्या खातीर आमी देवाचे आमकां टेस्टां आसा जाल्यार खंडीत आमच्या जिवनांत येता. आमकां प्रमोशन दिवचे खातीर देव आमकां टेस्टां करतात. ते दाळा आमी टेस्टां आमकां केदाळा येवची जाल्यार ती आमकां मागीर आमकां स्ट्रॉंग आनी स्ट्रॉंग करतात. आमी केदाळा टेस्टांत आमी थीर रावता आनी आमी केदाळा आमी टेस्टांत जैत जोडटा. आमी देवाचे खास मनीस जाता. त्या खातीरच अब्राहमाक देवान ताका केदाळा तो ताच्या टेस्टांत तो थीर रावलो आनी ताणें जैत जोडलें. देवान ताका मस्त म्हळ्यार संवसाराचो सगळो भावार्थाचो बापोय म्हणले परी ताका केलें. तुजे संतत हांव अशी करतलो म्हणालो. सगळ्या संवसारार विस्तरची तयली तुजी संतत हांव करतलो म्हणालो. हें देवान ताका परतेक प्रमोशन ताका थंय दिलें ताका. अशेंच आमकां टेस्ट येतना आमी केदाळा आमी थीर रावता त्या टेस्टाचेर आनी देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमी परतेक आमी तातूंत आमी मुखार वेता ते दाळा आमचे थंय अलौकीक कार्य जातात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ब्रदर काही सांगूंक आगी? हा ब्रदर, तर तुम्ही सांगले अट्रॅक्शन आमकां निमाणे की व्हरता डिस्ट्रॅक्शन. प्रेज गॉड. अट्रॅक्शन हरी एक जाता आमच्या चिंतपावरी. आमची चिंता सारखे असल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे असल्यार आमचे जिवीत बदलता. जर ते ताळ्ळे प्रमाणे असल्यार आमी ताळ्ळे ते चिंतपा मुखांतर आमी एक वाट उक्ते कर दिता. सैतान टेम्पटेशन घालता पूण ते खरी अनपण घालचे हांवें हरी एक. त्या देखून आमी मस्त जागृत आसूंक आसा थोड्या जायत्या सांगतीनी. प्रेज गॉड. म्हळ्यार कित्याक आमकां कळोंकूच कळना आमी कशें सांपडता म्हणून. आमी चिंता आमी जाल्यार आतां आमी इतले आमी देवाचे हे उतार दिता आनी कितें करता. आमकां ताळण्यो हर एका घडये आसतात. आमी तातूंत केदाळा आमी थीर रावता देवाच्या बसवणेचेर रावता. आमी मागीर आमी स्ट्रॉंग आनी स्ट्रॉंग जाता. केदाळा आमी पसता थंय पसरले कुडले आमी कितें जोडलां तें पुरो वगडायता. वय की ब्रदर? वय करेक्ट. ते जेम्स रोयता सांगू 1:3 पळय जेम्स 1:3 gal 1:4 वय. वय करेक्ट. वय तुमचो म्हळ्यार आमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं
आमचे थंय तिरासान उपजता म्हणून सांगता थंय देवाचें उतर. वैगी ब्रदर अनेक त्यांचे वर्ष सांगता आली वन तिरासनाच्या पावंडार पावल्यार ओके व्हडना नो प्रॉब्लेम. आमी ते काल इंग्लिश ते क्राउन आसा पळय काल म्हणटात तांतून घे इंग्लिश ना तुम्ही कंटिन्यू करा ब्रदर पळय ओके आमचे ओके. आता आमी लूक 4:16-17 काडया. ఎంతో आसा 1:12 जेम्स 1:12 गी. वय वय ते तांतून कष्टाच्या वेळी झाला पण इंग्लिशांत वय कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस बगीच सै. ताची वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसायलो जिविताचो मुकुट जोडतलो. वय प्रेज गॉड ब्रदर. वय हातूं करेक्ट ताचें एक्सप्लेनेशन दिलां आमी कशें आमी जंय आमी तिरासानेन रावल्यात आमी दंडाळल्यार आमी गेल्या आमचो आनी तसो टायम आमी केदाळा तो तिरासान सांबाळची. आमकां त्या उन्नतीच्या थंयसर शिखराय व्हरता तो टेम्पटेशन करन आनी केदाळा आमी ते एकदम आमच्या मनाक आमी भारी बरें आसा तें. आतां एग्जाम्पल थोडे आनी एक सांगचें जाल्यार थोडे मनीस बिझनेस करतात कितें म्हळ्यार आमचे मुस्तू जाण आसात बिझनेस करन थोडे फावटी काल जाता म्हळ्यार थोडे फावटी फायनान्शियल क्रायसिस येताना इमिडिएट एक व्हडलें लोन काडटात. लोन काडून हांव तशें करता हांव अशें करता हांव दुसरें प्रोडक्ट घालना हांव तो इम्प्रूव जाता आनी अशें मार्केटींग करूंक जाता तशें अशें म्हणटात. पूण केदाळा तें करन लोन काडन तो ताचे हे मार्केटींग आनी चिंतल्या प्रमाणे जायना. तेदाळा तो टोटल कितें पयलें कितें केलां पळय तेंय वगडायता. अशें आमचे मुस्तू जिवितांत अशें पुरो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ती एक टेम्पटेशन म्हळ्यार आशा. ते आशा तशीच आमी केदाळा आमी चड आनी चड आशा करता तेदाळा आमी सुकून पडटा. आमच्या मतीक येता हांवें अशें केल्यार आमकां ते हांवें जोडयेत ताचे वरवीं चड हांवें मुनाफो काडयेत. हे आमकां ते एक टेम्पटेशन आमकां कळोंकूच कळना तें. त्या खातीर थोडे तशेंच करन मुस्तू रिणांनी पसोवन सगळें कितें तांणी जोडिल्लें तें पुरो होगडावन ते मुस्तू फाटीं गेल्यात. त्या खातीर ही आशा आसा पळय आशा म्हळ्यार आशा आसता मनशाक पूण अभिलाशा म्हणटात ताका. वय गे ब्रदर. आशा वय अभिलाशा म्हणटात. बिलाशा ओके. ते केदाळा आमकां अभिलाश चड जाता तेदाळा आमचे थंय ते अशे अले समस्या आमी आपणायता. ओके आतां आमी लूक 4:16-17 काडया. अशें आसता जेजो नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान जाल्लो आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतास ताका इसाया प्रवादाच्या पुस्तकाचो कवळो आण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेले ताका वाचूंक मेळ्ळे. देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका
कुरड्यांक दिश्ट दंसतल्यांक सवकसाय बसोंक आणि सरस्परान दया माया दाखोवचे वरस पसारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. प्रेज गॉड सकयल करया. ओके, आता हातूंत आमकां कितें कळटा म्हळ्यार आमकां देवान हर एकल्याकी एक पर्पस दिवन आमकां धाडला. सो जिजूचें पर्पस केदाळा कळ्ळें म्हळ्यार जिजू केदाळा बॅप्टिझम कान गेलें, बॅप्टिझम कान घेवन पवित्र स्नान कान घेवन ताणें चाळणेचे वयर जैत जोडलें पयलें. आता आमी लूक 4:1 तावन वाचल्यार आमी जेजून चाळण्या वयर कशें जैत जोडलें म्हणून थंय आसा. सो आमकां आमी थंय पळया. जेजू पवित्रात्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तावन फाटी परतल्या फारा त्या आत्म्याच्या प्रेरणाखाल अरण्या गेलो आणि थंय तो 40 दीस पर्यंत असलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना, देखून ते दीस काबार जातस ताका भूक लागली. तो वळू देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फर्माय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर राज्य दाखोवन म्हणलें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दिता, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हे सर्व तुजेच जातले. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकी दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदानाशे ते तुका आपल्या हातांनी उखोवन धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हणला, सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताण जातास देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. प्रेज गॉड. आनी तूं पळया, आतां जिजूक ताचें मिशन स्टार्ट करच्या पयलेंच ताका ताळण्यो आयल्यो. कित्याक म्हळ्यार आमकां तशेंच आमी केदाळ आमी देवाच्या सवें जियोंक आमी मन करता, तेदाळाच आमकां टेम्पटेशनां चड येतात. केदाळ आमी देवाच्या उतरां आमचे थंय रिगोवंक सुरू जातात आनी आमचें मन बदलून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक सुरू करता, तेदाळाच आमकां चड आनी चड ताळण्यो येवंक सुरू जातात. त्या खातीर आमकां आनी थंय 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. 40 दीस तो उपास करनासलो, सगळे कार्नल थिंग्स तो पुरा एवॉयड करनासलो, ताचे तावन तो भायर येवनासलो. तो वेळ तो देवा बापा थंय तो एकवट चड आनी चड घट करचो वेळ आसलो, तेदाळाच ताका देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना, देखून ते दीस काबार जातस ताका भूक लागली. तवळ देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. पळया, ताका जोर भुकेचो टायम आनी देवसार सांगता,
ताका जर तूं देवाचो पूत, ताका 100% गोत्त आसा देवाचो पूत म्हणून, जाल्यार जर देवाचो पूत तर फातर उंडे जावं म्हूण फरमाय. त्या खातीर जेजू ताका जाप दिता, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनशान उंड्यान मात्र जियेना. त्या खातीर जेजून ताचे ओन कितेंय सांगूना, कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां त्या प्रमाणें जेजून ताका आन्सर दिलें. केदाळा पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे आमी उलयता, त्या दाळा मात्र आमी सैतानाचेर जैत व्हरूंक जाता. आमी आमच्याच संगतेंत कितें उलयता आनी म्हाका पावर आसा, हांव कालें उपास केला, हांव बरें जिवीत जियोन आसा, हांव कोणायकी अन्याय करिना, हांव कितेंय आतां हांव सैतानाक हांवें फरमायत, हांवें सांगयत, सैतानाच्यो ताळण्यो हाचे वरवीं पयस वचनात मनशा वरवीं. ते जेजूचें नांव मात्र आमकां काण्ण सांगूंक अधिकार दिला. कित्याक म्हळ्यार ताणें मात्र त्या सैतानाचो अधिकाराच्या वयर जैत व्हेला. त्या खातीर जेजूच्या नांवान मात्र आमी कितेंय करूंक जाता. त्या खातीर आतां खिना भितर संवसाराची उपरांत देवसारान एक वयर उबारून व्हेलो आनी खिना भितर संवसाराची सर्व राजां दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी आसो तांचो वैभव हांव तुका दितां, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. पूण हांगा एक ताका अधिकार आसा म्हणून सैतानाक, कित्याक अधिकार ताका सैतानाक आमी आदाम आनी येवेन केल्ल्या पातका वरवीं आमी सैतानाक अधिकार दिल्लो. त्या खातीर तोच अधिकार दाखयता हांगा, नाजाल्यार ताका संवसारांत अधिकार नातुल्लो. केदाळा ताणें आमी आदाम आनी येवेन केदाळा पाताक केलें, देवा विरोध कितें पाताक केलें, केदाळाच सैतानाक थंय अधिकार दिलो, नाजाल्यार तो अधिकारा विने आसुल्लो. ताचे उपरांत तो म्हणटा, तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताकाय कितें म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. हांगा जेजू आमी कितें करीजे हांगा क्लियर आमकां सांगता, सर्वेस्पर देवाची मात्र, आमी दुसऱ्याक आमी कितेंय खंयच्या संगतीक आमी इडेन दिवंक नजो म्हणटा. हांगा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हूण आमकां थंय जेजू आमकां परत्यान आमकां उगडास करता. आनी ताणें त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरार्थ जेजून ताणें ताका सैतानाक जाप दिली. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमा व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. पळया, कळ्ळें पुरो टेम्प्ट पळय, ताचे हर एक तो पावर यूज करता, तो हर एक ताचे टॅक्टीस यूज करता. त्या खातीर आमचे सगळे तशेंत करता, आमचे सगळे जायनातलें काम तो दुसऱ्या तावन करून आमचे मुखार हाडता, अशेंत टॅक्टीस तो करता. त्या खातीर उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमा व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक ते दाळा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हूण देवसार क्लियर सांगता. जेजूक सांगता, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत रातच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो म्हणून. पळया, देवाच्यो बसवण्यो आनी देवाचें उतर क्लियर सैतानाक गोत्त आसा. हांगा हें आमी एग्जाम्पल कान घेत, सैतान कितलो हुशार
आणि कितलो स्मार्ट म्हणून. सो तुझो पाय पत्राक आदळनाशे ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले म्हणटा. त्या दळा जेजून ताका जाप दिली. पवित्र पुस्तक म्हणला सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातस देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. केदळा आम्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे आम्ही उलयता, देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आम्ही उलयता, तेदळा मात्र आम्ही संसाराचेर जैत वरोंक जाता. ना जाल्यार आम्ही केदळाय आम्ही जैत वरोंक जायना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता आम्ही देवाची परीक्षा करता. प्रेज गॉड. कोणी सांगेत बाकीच्यांकी अनम्यूट दिया. ब्रदर सिस्टर अनम्यूट दिया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आम्ही परीक्षा करता देवाची. कोणी उलयना. उलया. आम्ही करता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वय आम्ही करता. द्वितीय नियमांती दिला 6:16 दिला आणि लूक 4:12 अंती दिला. लूक 4:12 काडया. कित्याक म्हळ्यार आम्ही एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार आता आमकां एक कले एक सिकनेस आसा. एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार आम्ही एक आम्ही डॉक्टरा सशीन वता. आम्ही गुळयो आणि कान घेता आणि आम्ही तांणी मेडिसिन दिले आम्ही कान घेता वय गे. पूण थोडे मनीस काले जाता म्हळ्यार आम्ही मागण्या स्ट्रॉंग जाल्या. आम्ही मागण्यांत एकदम आता वडना म्हाका आता वेळार कान घेवचे म्हणून ना गुळयो. आम्ही उपास करियेत, आम्ही ते करियेत म्हणून गुळयो डिस्कंटिन्यू करतात. आता हांव बरो जाला त्या प्रमाणे हांव म्हजे चिंताप येता आणि हांव त्यो मेडिसीन रावयता. मस्त जण मेडिसीन अशंत रावून कश्टार पडले आसात. त्या खातीर आम्ही केदाळय देवाची परीक्षा आम्ही करूंक वचोन वचो. आम्ही म्हाका ते वर्स लूक की मार्क गे मग मार्क 4:12 डोंट पुट गॉड इन टू टेस्ट म्हणून आसा. प्रेज गॉड. ते आता वाचल्यातून असले ना ब्रदर. टेम्पटेशन देवाची परीक्षा करिनाका. वय मागीर आनी एक ती खंय घेवन वाचला ब्रदर. ते ड्युट्रोनॉमी 6:16 अंत आसा. ते हाका दिल्ले खंयचे कुना मागतले काले आसले थंय एक खंय आसले. Luke 4:12. लूक 4:12 मागीर आसा. वय मस्सान तुम्ही केल्ले परी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची परीक्षा करिनाका म्हणून आसा. द्वितीय नियम 6:16 आम्ही आमच्याच जन्वायरेचे आणि आता हांव देवा सोवें बरे रिलेशन आसा आणि त्या खातीर हांवें म्हजें डिसिशन हांवेंत खाण घेत म्हणून आम्ही खाण घेता. म्हाका एक तशेंत मनीस मेळिल्लो. तो म्हणलो हांव अशेंत केलें, हांव देवाच्या उतरार आयिल्लो आनी मस्त हांवें मागण्यांनी करतालो तशें हांवें म्हजें वखदांनी सोडलें. पूण सोड न्हू थोड्याच दिसांनी तो सिकान पडलो. त्या खातीर आमी देवाची परीक्षा करूंक वचून वचो. कित्याक हांव देवाचो मनीस, हांव देवाचो आसा म्हणून हांवें ते म्हज्या हातांत काण घेवन वचो. केदाळा आमकां ते
देव त्या वेळार ते आमकां उगडापण करता. त्या खातीर आमी आमच्या बुदवंतकायेन आमींत चिंता हें करना. सैतान अशेंत काम करचें. ट्रॅप म्हणजे हें पुरो ट्रॅपांत. कित्याक देव आमकां टेस्ट करता जाल्यार प्रमोशन मेळोंक, पूण आमकां सैतानाचे आमी केदाळा ताळण्यो येतात त्यो आमी देवान आमकां टेस्ट दिल्ले बरीत म्हणून आमी यूज करूंक गेल्यार आमी तांतूय आमी ट्रॅपांत पडोन आमचे जिवीत आमी पाड करनकान घेता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कोणाय की काही सांगूंक आसा की? अच्छे वयर ब्रदर ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करा ब्रदर. आणि तर सिस्टर आसा की? काय ना ब्रदर ऍड करतो करेक्ट आसा. प्रेज गॉड. कोणाचे सवाल आसात शिकवण्या वयर कोणाय की काही? विचारियात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणाय की काही ना म्हण चिंता. कोणाची टेस्टमनी आसा जाल्यार सांगियेत. अनम्यूट केलं. प्रेज गॉड. कोणाक अनम्यूट केला थंय? कोणाक उलोवंक आसा जाल्यार उलया. कोणी ना म्हण चिंता ब्रदर. कोणी ना. ओके सिस्टर, आमी तरी एंड प्रेयर करया. करतात की कोणी? आमी करीचे. कोणी करतात की? प्रेज गॉड. आसा ती बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळा बापा आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन एबा मुखांतर सैती सता उगडापी केल्या आमी तुका अर्घां दिता. कशे आदामानी येवो ताच्या चिंतवाक पडोवन सैतानान कितें सांगलें तांणी पातयेले आणि देवाच्या आजारपणांत हांव भायर पडली. पूण तुकाय ताणली आयली जेजू. पूण तुवें पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां? पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां त्या मरिफात तुवें ताका फाटी जाप दिली. तशेंच तुवें आमकां शिकयलें आमच्या जिवितांत ताळणी येताना आमी देवाचे उतार उलोवचे गरजेचे जावन आसा. जेन्ना मात जर तर हांव देवाच्या उतराची समजणी जाणून ते उतार उलयता तेन्ना मात त्या ताळण्यांत हांव म्हाका जैत उरोवंक जाता. कशें तुका ताळणी आयली, तुवें सांगलें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हर एकाक जाप दिली आणि पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां त्या उतर प्रमाणे उलयताना सैतान थोड्या काळाक सोडून गेलो. तशेंच आमच्या जिवितांत ताळणी येताना, समस्या येताना आमी तुजे उतार उलयता त्या क्षण आमची ते चिंता आपू कितें देवन सरान आमच्या मतीर घाला ते आमकां सोडून येता म्हणल्यार सत उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. सांगत आस जगोबाच्या पयल्या अध्यायात 13वी ओळ म्हणटा, ताळणी येताना दृढ रावता तो मनीस, भावार्थान तो भागीस. केदाळ आमी हर एक भावार्थान झुजताव देवाच्या उतरा मरिफात त्या ताळण्याचेर आमी जैत व्हरताव आणि तुवें आपणायलेलो, तुवें दिल्लेलो तो मुकोट आमी आपणावंक सोदताव. ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिताव. अशें आमच्या जिवितांत ताळणी समस्या येताना पवित्र आत्म्या आमी सदांच तुज्या उतरा मरिफात आणि भावार्थान ताचेर जैत व्हरून जेजूच्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां तुवें फाव करच्या पासून अर्घां दिता. अशें हर एकल्यानी ह्या संवसारांत एक जैताचे जिवीत जिवन जेजूच्या नांवाक महिमा दिवंक मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात. आमेन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. फाल्यां आमची रेतीर आसा उरलाल. तुमी येवचें सकाळांनी आणि दुसऱ्यांकी आपोवन हाडचें.
सकाळी 9:30 तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत ती आसतली.